कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर आणि डेप्युटी संचालक अशोक परब। माझो प्रश्न असा असो की हो रेग्युलर कोर्स शिवाजी युनिवर्सिटीतलो जो कोल्हापुरान चलता तो त्यांनी हांगा ड्युटीर आसतना कसो केलो, त्यांनी लीव घेऊन केला काय लीव घेनासतना केला हे विचारपाक हांवें RTI फायल केल्ली। तेचे उत्तर म्हाका मेळ्ळा ते सामकें विचित्र मेळ्ळा की असली पर्सनल इन्फॉर्मेशन आमी दिना म्हणून। एक म्हणजे हांव तक्रार करतलो विजिलन्स डिपार्टमेंटाकडे एक आणि संबंधित मंत्र्यांकडे, कारण त्यांनी ह्या हेतूर लक्ष घालचें, कारण दोन गंभीर मुद्दे आसा। एक तो डॉक्युमेंट जो लीक जाला ताजो आणि रेग्युलर कोर्स ड्युटीर आसतना 2 वर्सांचो कसो कंप्लीट जाला, आणि तिसरो म्हाजो मुद्दो की कला अकादमीन जो 3 वर्सांचो कोर्स चल्ला तो आतां तरी रेकॉग्नायज करचो, कारण थंय 3-3 वर्सां दिल्ल्या भुरग्यांक फुडें कांयच नासता आणि म्हणून तांकां वणवण फिरचें पडटा। कला संस्कृती संचालक प्रसाद लोलयेकाराक प्रुडंटान आरोपाविशीं विचारले। त्या कलेच्या मळाचेर वावुरपी एक्सटर्नल पद्दतीन हो कोर्स करपाची तजवीज युनिव्हर्सिटीनूच केल्या म्हूण लोलयेकारान सांगले। आपलें कितें चुकलां आसत जाल्यार राज्य सरकारान चवकशी करून पळोवची म्हण आपणे सरकाराक नोट घाला अशी माहिती लोलयेकारान दिली। ही जी MPA डिग्री आमी शिवाजी युनिवर्सिटींतल्यान केला तातूंत जे प्रॅक्टिशनर आसा जे ऑलरेडी थिएटर करतात त्यांचे खातीर डे टू डे अटेंडन्स कंपल्सरी ना, आणि फक्त तो दोगूच जाणांची नांव घेवन जेन्ना उलयता तेन्ना हें क्लियर आसा की तो आमकां मेलायन करपाक पळयता। ताजेर डिफॉमेशना सारकी वेगवेगळे मार्ग कितें आसात तेजे आमी योग्य आमी वकिलाचो सल्लो घेतले, पूण त्याच बरोबर सांगता की ज्या वेळार तो फेसबुकाचेर बरोवपाक लागलो तेन्ना हांवें स्वता हांवें गव्हर्मेंटाक नोट मूव केला की असो आरोप आमचेर जाता फेसबुका वयल्यान, तेन्ना प्लीज हेतून इन्क्वायरी करची आणि खरोखर आमी दोशी आहा का पळोवचें म्हण। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।